पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो आमी ऑल टुगेदर कितल्यो 168 लायब्ररीज करपाच्यो आहा. 168 म्हणजे ऑन एन एवरेज एके पंचायतीक एक, एके म्युनिसिपालिटीक एक अश्यो लायब्ररीज करपाच्यो आहा. फक्त पंचायतीं कडल्यानूच अजून सहकार्य तितकें मेळना म्हणून कमी उरल्या. आतां पर्यंत आमी जवळपास 20 लायब्ररी कंप्लीट केल्यो. 168 लायब्ररीज आमकां कंप्लीट करपाक जाय. ताच्या खातीर म्हजें सरळ म्हणणें आहा की ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटीव्ह घेवची. आपल्या भागात बऱ्या कॉमन प्लेसीचेर जी शाळा बंद पडलेली आसा जाल्यार ती शाळा दाखोवची. अदरवायज आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन त्या पंचायतीचो रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन बेगिनात बेगीन दिवचो. 168 लायब्ररीज गोंयांत जर अश्यो जाल्यो जाल्यार विचार करात की कितलें वातावरण चेंज जातलें तें, कितले भुरग्यांक आमी पोशक शिकपा खातीर आनी वाचपा खातीर अशें एक वातावरण क्रिएट करतले. आमची इच्छा आसा की आमी म्हणटा तशें हायस्कुलांनीच न्ही, म्हणजे ई लायब्ररी हो कन्सेप्ट आमकां गांवांतल्यान सुरू जावचो आनी ताच्या खातीर आमचें सरकार प्रमोट करीत आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल अशा पद्दतीन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ग्रँट्स आमकां ही ई लायब्ररी प्रमोट करपा खातीर मेळ्ळ्या.